दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्य वृंदे नमस्ते चरणारविंदम 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 वदाग्नेया पलवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्जा मध्वादिभिर्भान्तिविभूषमाणा वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदूतेन निकुञ्जयुनो अत्युत्कयोकेलिनिवानिलाससिद्धि त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वदतिश्च वृन्दा वने त्वदिशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तथैव वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं कीर्त्यसे शाश्वततन्त्रविद्भिर्लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्ति तथैव मूर्ति तुलसीन्द्रलोके वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्षा किप्ताक्षकामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं या शृणुयात् पठेत् वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्गा स प्राप्य वृन्दावननित्यमासं तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थ तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थं वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम् वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. धन्यवाद विद्या माताजी, थँक यू सो मच. आता आमगे आईचे कार्यक्रम हे प्रकार असतं की आणि तुलसी आरती असं तुलसी आरती नंतर माया माताजी आमकां गीता महात्म्य श्लोक सांगता. ताजे नंतर मागीर हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूले प्रवचन आसता. ताजी विशय कसो म्हळ्यार हांव कोण, हू एम आय. भगवद्गीताचें एक सब्जेक्ट मॅटर आसा ताचें टॉपिक ताजी भारी चंद टॉपिक तो तुमगे फ्रेंड्स कोण आसले तांगेले जॉइन जेमच्या संघाची. आनीक वृंदाष्टकम तुलसी आरती सांगू का शिल्पा माताजी ऑनलाइन आसा. शिल्पा माताजी हे दोन जॉइन जाय न्ही, त्या भितर हांव एक सना कीर्तन करता. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी
जनरञ्जना जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय राधमाधव जय कुञ्जविहारी जय राधमाधव जय कुञ्जविहारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन जय व्रजजनरञ्जन जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्जविहारी जय राधमाधव जय कुञ्जविहारी हरे कृष्ण आता आमगे लोटोस शिल्पा माताजी तुलसी आरती सांगता ओवर टू यू शिल्पा माताजी हरे कृष्णा हरे कृष्णा शिल्पा माताजी तुमका शुरू करूया आता हाँ हरे कृष्ण वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पाबो ई अभिलाषी नमो नमः जे तो मार शरण लोए तारा तारा वंश पूर्ण होए कृपा कोरि कोरो तारे वृंदावन वासी नमो नमः मोराई अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हरिबो सदा जुगल रूप रासी नमो नमः ई निवेदन धारो साकीर अनुगत करो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः दीन कृष्ण दासे कोई ई जिन मोरा होए श्री राधा गोविंद प्रेमी सदा जीन बासी
नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि चापापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयो तुलसी महारानी, जयो तुलसी महारानी, जयो तुलसी महारानी, जयो तुलसी महारानी। जयो वृंदे देवी, जयो वृंदे देवी, जयो वृंदे देवी, जयो वृंदे देवी। तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रानी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी, तुम्ही भारी छान करून तुळशी आरती म्हणलेला सर. आता आमका ओवर टू माया माताजी. माया माताजी आमका गीता महात्म्याचे एक श्लोक सांगता. ओवर टू माया माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ गीता महात्म्य. गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने. सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता. भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रात् विनिसृतं. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. एकशास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्. एको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि. कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा. इति गीता महात्म्यं. श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. धन्यवाद माताजी. थँक्यू सो मच. भारी ऐकून तुम्ही गीता महात्म्याचे श्लोक म्हणलेला सर. आता आमकां मुखार सुनो आयचे प्रोग्रामा भितर वचच्या. आता आमगेलो टू आसा हिज ग्रेस. The purpose of saying Bhagavad Gita is explained that there are many editions of Bhagavad Gita. They have interpreted in their own way, giving us the spirit of Bhagavad Gita. So this particular name, as it is significant, perhaps there is no other edition of Bhagavad Gita where it is written as it is. In this connection, Professor Dimmock of Chicago University has written a foreword, and he very much appreciates the theme. He says,
Swami Bhaktivedanta comments upon the Gita from this point of view, and that is legitimate. She accepts that Bhagavad Gita as it is legitimate presentation of the great book of knowledge. And he also says, more than that, in this translation, the Western reader has the unique opportunity of seeing how a Krishna devotee interprets his own text. So, about Krishna, the devotees actually can interpret about Krishna book. Others, if they are not devotee, how they can interpret on Krishna? Just like a member of a family can say very nicely about the head of the family, how outsiders can say about the family. That is not possible. Similarly, about Krishna, a Krishna devotee can speak nicely, not others. Others have no right to speak about Krishna. And Krishna also admits Arjuna as the right student of Bhagavad Gita. In the beginning, Krishna says that I have selected you as my student because you are my friend and you are my devotee. So, in other words, we can understand that Bhagavad Gita can be understood who has intimate relationship with Krishna. Just as Krishna says, you are my dear friend. That is intimate relationship with Krishna. And without becoming a devotee, nobody can be intimately related with Krishna. These are the factors to be understood. So, this Bhagavad Gita was spoken 5,000 years ago to Arjuna in the battlefield of Kurukshetra, and the science of understanding God is there in this Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the science of God. Everything has got some science, scientific book to understand that particular subject matter. Similarly, there are different types of concept of God. Generally, they take it as an idea, but we don't take it as idea. We take God as concrete fact. Just like you are seeing me, I am seeing you. This is concrete fact. Similarly, a God can be seen by you, and God is already seeing you. There is no doubt about it. But you can see also God. So that process we have to understand, how to see God. That process is mentioned in all the Vedic scripture. That is called Bhakti Yoga, that process. Krishna also says in the Bhagavad Gita, Bhaktya mam abhijanati javan jasyami tata. If anyone wants to know Krishna, what he is, then one has to accept the process of Bhakti Yoga. There are different types of yogas. Yoga means linking oneself with the Supreme Personality of Godhead. So, speculative yoga will not help us.
You have to take concrete yoga. Concrete yoga is Krishna consciousness. So, we have given our introduction of the Bhagavad Gita that one has to understand Bhagavad Gita as it is directed in the Bhagavad Gita. There is direction. How to read Bhagavad Gita. People are reading Bhagavad Gita without taking the direction. This we have explained in the manner that if you take some medicine, there is some direction on the bottle, that this is the dose. You take so many drops, so many times, that is direction. Similarly, for understanding Bhagavad Gita actually, you have to accept the direction as given by the author himself, Krishna. He says that long ago, some 40 millions of years ago, he first spoke this Bhagavad Gita to the sun god. And the sun god transmitted the knowledge to his son Manu. And Manu transmitted the knowledge to his son Ikhaku. Imam vivassati yogam pratyavan aham abhayam. Vivashan manave praha manu ikhaga vibravit. So, the Rajarshis, they are all kings. Manu is king, Maharaj Ikhaku is also king, and the sun god Vivashan, he is also king. He is the king of the sun planet, and his grandson Ikhaku became the king of this planet, Maharaj Ikhaku, and in this dynasty, which is known as Raghuvansha, Lord Ramchandra appeared. This is a very old monarchical family, Ikhaku Vansha, Raghuvansha. Vansha means family. So formally, the kings, the head of the administrative executive, they used to learn the thesis or the injunction given by God. So, हरे कृष्णा. थँक्यू सखी चरण माताजी. श्रीला प्रभुपादान भारी लेक्चर तुम्ही प्ले केलें. आता मी प्रोग्राम मुखारसिया. आता आज आमगेलो टू आमकां हें क्लास तुमचें येता आसा हिज ग्रेस मुरलीधर चरण दास प्रभू. आनी आयचें टॉपीक आसा म्हणल्यार हू एम आय, हांव कोण म्हणल्यार. तातूंत भगवत गीतांत 5 सब्जेक्ट मॅटर्स आसा. तातूंत एक सब्जेक्ट मॅटर ताजी हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आमकां मनाक करून दिवच्याक प्रयत्न करूं वता. हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू ಬಗ್ಗೆ कांय सांगता जाल्यार कांय ना, म्हळ्यार तुमकां पुरा जाणांक ಗೊತ್ತು आसा. हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू, हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज तांगेले शिष्य जावन आसा. आनी कृष्ण भावना अमृतांतू मस्त वर्ष दुगून पुरा जनाक एनकरेज करता आसा. मस्त जन कृष्ण भावना अमृत आडचे बगे कृष्णार बगे विंगड जन सांगून तेंचे बगे आनी खुशी पामता आसाची. तशी तांगेले पुरा फॅमिली हेची अंतूची मस्त इन्वॉल्व जावन आसा. भागवत पुराण कोंकणीचे फावंडर जावन आसात तांणी. थोडी आमी आमकां आमगे फूल ग्रॅटिट्यूड आसा तांगेले अंतू. इतले म्हळ्यार तांणी आतां हें इनिशिएटीव कळना म्हणून जाल्यार आमी हांगा पुरा कोणूय उट्ट जाण हांगा बेसना आशिल्ली.
आम्ही आमगेले तिथले काम करताची टाइम स्पेंड करताची न्ही बट हें तांगेले एक आमगेले वयरेशी एक कृपात हें अशें एक भागवत पुराण पुरा मस्त मस्त डिवोटीस आसा हें ओट्ट करून करचें हांकां पुरा खंय खंय अशें जेन्ना पुरा ओट्ट करून एक ग्रूप करून तांकां पुरा अशें ट्रेनींग दिन तांचे कारण हें कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ एक विंगड जन सांगून तेंच्याक एनकरेज करत आसा हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू इनिक तांगेले फॅमिली आमी आमगेले ग्रॅटिट्यूड्स टू यू हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू एंड फॅमिली आनी तशी सांगू गेल्यार आयचे क्लास फुल्ल तांगेले ग्लोरीस सांगून वता तितले टायम काणा वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभु की जय अतः राधानाथ स्वामी महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय आता हांव विनंती करता हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू लागी आमकां ह्या विशया ಬಗ್ಗೆ थोडे मनांक करून दी म्हणून ओवर टू यू हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू हरे कृष्णा हरे कृष्णा थैंक यू ग्रेस मधुपति गोपीनाथ प्रभु त्यांनी मस्त देवाल ಬಗ್ಗೆ सांगच परला मिगल ಬಗ್ಗೆ सांगितलं सर जलेरी गुरुला अनुग्रह नतीला परमात्मा जान श्री कृष्णाला अनुग्रह नतीला कसले मुखार वची जायना ग्रेस मधुपति गोपीनाथ प्रभु आणि ग्रेस रसवती माधवी माताजी आणि इक्वली अंत भाग असा की सूर करचंतु सूर स्पिरिचुअल स्पार्क मळालंतु सानून मनार सूर केला तंतुकुनो आम्ही ग्रेस जननी माताजी फुल्ली वर्स एप्रिल अंतु 2020 सूर केला शिला भागवत पुराण आता मस्त बांधवानी ओट चलला सर सकड वरिष्ठ जावन आशिल्ल्या भक्तांक साक्षात साष्टांग नमस्कार ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगण ललिता श्री विशाखाम्बिकांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्णा अखिलांड कोटि नायक जानशील श्री कृष्ण परमात्मा
राधाराणी ತಂಗೆಲೆ चरणारविंदांतू नमन कोरनु गुरु महाराजाला आशीर्वाद घेऊन मलगडेंगेल पूरा आशीर्वाद मागून घेऊन दखलेंगेल पूरा प्रार्थने पात्र जाऊन आमा आईच्या सेशन बघेंतू दोन उत्तर उल्लोचे प्रयत्न करता श्रीमद भगवद्गीता आम्ही गीता महात्म्य मत ऐकलेलं असं आदिशंकराचार्यानं त्याची महिमा आमकां सांगून दिलेलं असं आमगेले चेडवान पुरा तशी किले असं आणि तशीची पुरा जनाक ते सांगून दिता असाची ते महिम सुरवेर सांगून ताजी रुची आम्ही मुखारसून व्हरता असाची इसलिए मधुपती गोपीनाथ प्रभूना 5 विषय आमकां सांगिल्ले आसा 5 टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करतना फुडली वारू इसक्रेस अनंत राघव प्रभुजीना इंट्रोडक्शन करताना फर्स्ट तांगेले स्लाइडांत आशिल्ले आत्मा विषय सोल म्हणल्यार कसलो 5 टॉपिकांतलो तांगेले स्लाइड पळयतना हे 5 टॉपिक्स आमकां कळका मू म्हणून सगळ्यांक दिसू पुरो ताजी कतरीची 20 दिसू 18 अध्याय भगवद्गीता संश्लेप जावन मस्त वरिष्ठ भक्ता त्यांनी आमकां सांगून दिता असाची ताजे 4 अध्याय आता जाल्लेलो आसा आमकां सुरवेरी सखीचरण देवीदासीना तदनंतर 2 अध्याय हरग्रेस राधिका भाव माताजीना 3 अध्याय हरग्रेस जननी माताजीना आणि 4 अध्याय काली इसग्रेस बलराम किंकर प्रभुजीना आमकां सांगून दिलेलो आसा आणि 5 अध्याय जावन आशिल्ले तन अध्याय इसग्रेस माधव चरण प्रभुजीना आमकां सांगून दिवचे पडटा असाची जाल्यार शनिवार सेशन कसं केला म्हणल्यार सुरवेर तो पुन्हा मुखार सुन वचचे तरी तांतुले एक 3 बेस्ट भगवद्गीतेन तू कसं कळका म्हणल्यार आम्ही प्रयत्न करता असाची कसं लाय ताजे बगेन तू चर्च करूया भगवद्गीतेन तू 9 अध्याय 2 श्लोक अशी सांगता असं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं शुशुकं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यम या ज्ञान सकल विद्येंतू रायू म्हणून सांगितलं असं कृष्ण परमात्मा अर्जुनाक सांगून दिता असे या विषय सकट रहस्याचे वैले या गुट्टू गुह्य जावन आशिल्ले गुट्टू ते कृष्ण परमात्मा अर्जुनाक सांगता त्या अर्जुनाल मुखांतर आमकां पुरा सांगून दिवचे का आणि आम्ही मना करून दिवचे का आम्ही प्रयत्न करता हे शुद्ध ज्ञान कशी म्हणल्यार आमगेले आत्मा बगेन तू चेतना सीधा कैद करता त्या धर्माचे पूर्णते मान्यते केदना केदना एक शाश्वत जावन आशिल्ले आनी खुशीरी करू जावची तशी या भगवद्गीतेचे पारायण सत्संग
पुस्तक आम्ही मनाक कोण घेवक म्हळ्यार कृष्ण परमात्मानाची इंग्लिशान सांगू आसा सॉंग ऑफ गॉड भगवद्गीतेक तांणी परमात्मा तांणी अर्जुनाक अर्जुन एद्रादवरनु पूरा मानव जन्म मानव लोकाक तांगेल साक्षात्कार पावच खातीर भगवद्गीते विशय सांगून दिल्लेलो आसा. भगवद्गीते कसलेक आमी आयकूंक म्हळ्यार 2 पॉयंट आसात. आमकां टू डिलिव्हर मॅनकाइंड फ्रॉम इग्नरन्स, भौतिक जावन आशिल्ल्या प्रपंचांत मानव जन्माक तमोगुणांतून भायर येवचेक. अर्जुनान आमी आयकलेलें आसा की फुडले वारो सुरवेरच्या अध्यायांत अर्जुन सांगता, हे कृष्णा म्हाका युद्ध करचें नाका. जाल्यार अर्जुनाले परंपरेक हेतून क्षत्रिय जावन आशिल्लो तो तागेले मुख्य ड्युटी कसा म्हणल्यार युद्ध करचें. जाल्यार मोहांत पोणू आपणेले मोहांत पोणू ताका दिसता कसा म्हणल्यार हांव हें युद्ध केल्ली म्हण जाल्यार म्हगेल्या भावंडांनी आज्जो पिज्जो आनी पुरा रिलेटिव्स मार्का जाता म्हणून तागेलें मनांत दिसता. ते कंपॅशन आसता तांकां अर्जुनाक आनी कृष्णा लागीं सांगता की म्हाका करूं जायना. तेन्ना कृष्ण कसो करता म्हणल्यार अर्जुनाले पार्थसारथी जावन तागेले सख्य प्रिय जावन आशिल्ले अर्जुनाले रथांत तागेलो युद्ध करूंक तयार जाता. आनी त्या युद्ध भुमींत आमकां तांणी पुरा मानव जन्माक सुरवें सांगिल्ली वरी अर्जुना मुखांतर कशी जीवन चलोवका म्हणल्यार सांगून दिता आसाची. इति म्हळ्यार अर्जुनाले प्रमुख जावन आशिल्ले ड्युटी कसा म्हणल्यार वर्णधर्म क्षत्रिय जावन आशिल्ले युद्ध करता. ताजे काही मुख्य आमकां सक्कट बातक जावन आशिल्ले कसा म्हणल्यार सनातन धर्म की एज अ स्पिरिट सोल आमी कसले करता म्हणलें. अधर्म अगेन्स्ट युद्ध कोरून साक्षात परमात्माले पादारविंदांत नमस्कार करता म्हणलें सुरवेरची पर्पस भगवद्गीतेन सांगिल्ली आसा. दोनीचे मुख्य जावन आशिल्ले भगवद्गीतेचे उद्देश कसो म्हणल्यार कृष्ण परमात्मो सक्कड जीवात्माक विसरून गेल्ले इतमितीन विसरून गेल्ले ह्या प्रपंचा कनेक्शना मितीन तांगेले फ्री विल दुरुपयोग करले मितीन तांगेले मुख्य जावन आशिल्ले कसले म्हणल्यार विसरून वता. तांकां तांगेले कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशन कसं म्हणल्यार तांकां विसरून वता. कसं विसरून वता की दे हॅव द एटर्नल रिलेशनशिप. एटर्नल कसं म्हणटाची पुरातन जावन आशिल्ले तांगेले रिलेशनशिप देवाल बगेत म्हणाल तांकां विसरून वता. आनी तांणी ह्या प्रपंचा येवन माया लोकांक पडताची. त्या मनाक व्हरून दिवचेक आमकां भगवद्गीते मनन करता पठन करता. आमी मुखार सुनू भगवद्गीतेंत
वतना 15 अध्यायान पळयताच की एक श्लोकांतो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च त्या श्लोकांतो सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो कृष्ण परमात्मा सांगतास अर्जुनाक की आव सगळालय हृदयांतू बैसून आसा ते आम्ही विसरताची ते भगवद्गीत वाचताना आमकां ते उपास देवा लागीं कनेक्शन पुनर्जावन उद्भव जाता आनी तो भारी छंद जावन आमगेले परंपरा आशिल्ल्या श्रीला भक्ती विनोद ठाकुरान आत्मनिवेदना म्हणलें लेखा भजनेंतू तांगेले शरणागती म्हणलें बुकान सांगिलास की म्हाका कसं मेळ्ळें आसता देवा हांव पुरा तुमगेले शरणारविंदांतू अर्पण करता आम आणि मिगेल नाही आम आणि मिगेल नाही वापस रिपीट करता असं आम आणि मिगेल नाही आम परिपूर्ण जावन तुगेले देवा म्हण सांगून म्हणटा त्यांनी व्हडली पद्दत भजन ते त्यांनी कसं म्हणता सच म्हणल्यार आव म्हणलें आशिल्ले मिगेल हृदयातून काणू तुक्का देवा आमगेल हृदयांत तूं स्थापन करता मागून घेते म्हाका परिपूर्ण जावन आशिल्लें मिगेले फॉल्स इगो की मिगेले 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 म्हणलें आशिल्लें टोटली काणू हांव तुमकां अर्पण करता हमारा अमितो नाथ नारोहिनु आर एको न होइनु आमी केवल तुम्हार आमारा अमितो नाथ नारोहिने नु आर एको ना होइनु आमी केवल तुम्हार भारी चंद भजन भक्ती विनोद ठाकूर त्यांनी अंतू आत्मा विषय सांगिल असत आता आमका हांव एक स्लाइड शेअर करता असं स्लाइड दिसतास की आम्ही आता जीवात्मा विषय स्पिरिट सोला विषय चर्चा करूया आम्ही पोस्टर पळोवन आसा की हू एम आय हे क्वेश्चन सगळ्यांक असचे क्वेश्चन आम्ही लेखो परोची की असले क्वेश्चन कसं लाभा आमकां गोत्तास मू हांव कोण म्हणून मिगेल नांव कोण म्हणून गोत्तास मू हांव खंय आशिल्लो म्हणून गोत्तास मू खंयची गांवची म्हणून गोत्तास मू मिगेल जाती गोत्तास मू म्हण सकड आमी सांगू परोची त्या सकड आमकां
SLC बुक आयडेंटिटी कार्ड ना म्हणजे पोलीस स्टेशन वतना ना म्हणजे ट्रॅव्हल करताना पासपोर्टाक सकड इस्कुला शिकताना यूज पडता जल्लेरी येंची प्रश्न आमगेले परंपरा आशिले तुमगेले पूरा प्रिय जावन आशिले सारस्वत कम्युनिटी तुकून आयिले श्रीला सनातन गोस्वामीना साक्षात कृष्ण जावन आशिल चैतन्य महाप्रभुले निमगेलेलस येंची क्वेश्चन हू एम आई हांव कोण ते नमक कसं लेख येतं आम्ही पुरा ये कोंकणी उलोच आमक पुरा आमगेलेच अंतु कोण आशिले सारस्वत जावन आशिले तांणी साक्षात चैतन्य महाप्रभु लेगी येंचे प्रश्न निमगेला मो देवा ते नम्मी निमगोची चूक्य स्वय म्हणून चैतन्य चरितामृतांतू हज्जी भजंतू उल्लेख आसा चैतन्य चरितामृत मध्य लीलांतू 108 आणि 109 रेफरन्स अंतू ताजे विषय सांगिल्लो आसा जाल्यार ते आमकां कडेरी कसं म्हण पळोवया आतां आमी आमगेले क्वेश्चन आन्सरांत वचया की कसं लेक हांव कोण म्हणल्यार कशें म्हण पळोवया पुरा मनुष्याक हे प्रश्न येवचे पुरो एकले ना गौरांग इस्क्रेस गौरांग प्रभुजीने एक लेक्चरान सांगिल्लें की एकल्यान ट्रेनार चोवणू जाल्यार निमगेल तूं खंय वता म्हणून आनी म्हणलें की म्हाका गोतना म्हणून तूं कोण म्हणून निमगेल तेवें म्हाका गोतना म्हणाले तेन्ना सुतशील जाणा हो कसो पिस्सो म्हणून तेंची तुमी हेंची प्रश्न मृगाले निमगेले री तांकांय कळना कसं कोरका कसं उत्तर दिवका म्हणून जाल्लेरी मनुष्य म्हणल्यार एक जन्म आसा त्या ताका कसं म्हणटाची आलोचन करू जावचे मृग म्हणून तांकां केन्नाय हे प्रश्न येता हू एम आय वॉट इज द कॉन्शियसनेस वॉट इज लाईफ वॉट इज डेथ म्हणल्यार पूर्ण प्रश्न मनुष्य जन्मांत मात्र येता म्हणल्यार आमी मना करून घेवक हंतू आमगेले चर्चे 3 बात जावन आमकां हे करूं संश्लेक जावन आमी चर्चा करूया मृगाक आनी मनुष्याक चारी वस्तू समान जावन आशिल्लो आसा कसं ते आहार निद्र भय मैथुन हितोपदेशांतू सांगिल्लें आसा आहार निद्र भय मैथुनं च सामान्यम् एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समाना मृगाकै मनुष्याकै या चारी आहार निद्र भय मैथुना एकलाक कसलेय व्यत्यास ना जालेरी मनुष्याक एक क्वालिटी मुख्य जावनस कसं म्हणलेरी ताका तेवाल बगेन तू निमगोचे जेता हू एम आय म्हणलें वॉट इज लाईफ म्हणलें ताका निमगोचे अधिकार आसा आनी ताका तात्पर्य आसा शास्त्रज्ञांनी सांगून आसा की हे मनुष्य शरीर म्हणलें नाल्यार हे मनीस म्हणलें भौतीक जावन आशिल्ले एलिमेंट्स ओट्ट कोरून आशिल्ले म्हणून आनी तांतून जनान उद्भव जाल्ले म्हणून चार्ल्स डार्विन थियरी ऑफ एविडन्सांतू सांगिल्लें की
आम्ही स्कुला शिकिल्ले आसा सन्न क्लासान तू की थियरी ऑफ एविडन्स थोडे ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಂಘ ಸರ್ मॉलिक्युल्स आणि ॲटम्स ಒಟ್ಟು जावन ಒಟ್ಟು जल्लिके आणि ते थोडे थोडे ओढ जल्ले आणि तदनंतर फक्कन एक पंता तंतुगुनू जीव बाहेर राहिले आणि त्या जीव बाहेर त्याची मस्त काळानंतर त्या जीवाक व्यत्यास विंगड विंगड अवसरान व्यत्यास येवन त्या मनीस जल्लो म्हणाले एक सांगिल सर तांगेल्या या थियरीन तू त्यांना आमगेल प्रश्न कसं जाव का म्हणले री आम्ही या मॉलिक्युल्स आणि ॲटम्स तशी म्हणजे आम्ही कसं करचे शास्त्रज्ञ सच के नोबेल लॉरेट अल्बर्ट शेंट्स जिऑर्गी म्हणाल त्यांनी कसं सांगलं मला री इन माय सर्च ऑफ लाईफ I ended up with atoms and electrons which have no life at all. या सायंटिस्टान कसं सांगिल म्हणले री ॲटम्स आणि इलेक्ट्रॉन्स तू मस्त नमुन्याचे एक्सपेरिमेंट कोण पळयले तांतू जीव ना म्हणून सांगितलं सर मागिरी हे मरण म्हणलं कसं नियमान तो सांगतास की लॉन कसं सांगतास म्हणले री ॲब्सन्स ऑफ लाईफ म्हणले री मरण म्हणून कसं एक जीव ना म्हणले री तक्का मरण म्हणताची म्हणून सो डिफरन्स तंत कसं असं एक जिवंतशील मनीषू आणि एकलो मेल्लेलो आता आमका व्हॉट इज लाईफ म्हणून तुम्ही पुराची स्क्रीन आली की एकलो फोट काढता असं ताका लागता तू एक कॅमेरा आसा आणि अन्याक त्या सायडा बैसून आसा आणि तू दोन्ही आयटम्स आसा एक मनीषू एक ताका लागता तू कॅमेरा ताची दोन्हीचे उपयोग कसो लागता हे फोट काढताना त्या फोटोग्राफराक ते मनीस दिसता येद्रा बशिल्लो तत्समय त्या कॅमेराकय येद्रा बशिल मनीस दिसता तांगेल्यान तू एक व्यत्यास आसचे ते दृष्टिकोनान व्यत्यास कसो आसा बशील मनशा ते फोट काढतल फोटोग्राफराक जीव म्हणल आसा आणि कॅमेराक जीव म्हणल ना चेतना म्हणल वस्तू त्या मनशाक मात्र असचे लिव्हिंग एंटिटीस मात्र चेतना म्हणल वस्तू असचे आता आम्ही चेतना म्हणल कसं म्हणून पळोवया चेतना म्हणलं तू फर्स्ट पॉइंट कसं सांगताच की आय एम म्हणलं आम्ही सांगता असायची आता हा तू केन्नाय सांगना की वा म्हणल हा तू सांगना त्या मनीषू सांगता वा म्हणलं ताका मात सांगना वा म्हणलं मिगेल हा तू म्हणताची आम्ही मिगेल पायू म्हणताची मिगेल मात्ते म्हणताची तशीची ते आवा म्हणल कोण म्हणल आमकां मुखार सरून पळोवया ते कॉन्शियसनेस चेतनाक जे कसले म्हणल आलोचन करूं जाता ताजे स्पर्श तांकां कळटा आणि ताका कशी म्हूण पळोवका म्हणले कळटा एक कॉन्शियसनेस डिफरन्स कसं म्हणले री living and the dead is presence or absence of consciousness एक व्यक्ती तो जीवंत असती तो मौन असती तक बेस जावन कॉन्शियसनेस तो आम्ही पळोवया आत्मकार सुनू व्हॉट इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस म्हणून आमकां पळोवचेका प्रयत्न करूया
हंतु मॉडर्न जावन आशिल्ल्या सायन्सान तू कसं सांगताची म्हणल्यार ताजी सोर्स 7 नमुनेरी 7 पॉइंट्स डिस्क्राइब करता असं लॉजिकली जावन भगवद्गीतेंत मॉडर्न सायन्सान तू ते लॉजिकली फर्स्ट कसं म्हणारी हू सीज अँड हियर्स. आता मी चर्च केलेलं असं की मिगेल हातू दोळो दोळ्यान पळोच की आमगेल कान्नान आयकूच की नाही मेल्ल लेक जीवा जीव मेल्ल लेक व्हॉट यू से फॉर कॉर्प्स शवाक कॉर्प्स म्हणटाची मड्या ते मड्याक दोळ आस कान आस जाल्यार ताका आयक पडतोय ना तागेल भितेरी ते चेतन ना. हांव मिगेले उदाहरण सांगता आसा मिगेले माव आनी मिगेल अम्मा वचून 1 वर्स जाता आसा पराक मिगेल मावाले वर्षांतीक ताजी नेक्स्ट हरदोसू ट्यूसडे 17 तारीखेक अम्माल वर्षीक तांणी आमगेले वट आसतना भोवनू कोरनू आसतना ते शरीर अम्मा म्हळ्यार आमकां भारी मोग आसा. अम्मा वयरी अम्मा म्हणल्यार लायक लायन कसं म्हणटाची म्हळ्यार सर्वश्रेष्ठ चरडान कसलेय आसपूण जाल्यार अम्मा खातीर रोड आसा कसं जाव केलें राम जाय तांकां तेन्ना तिगेल तें शरीर 1 वर्स फूट सोड वतना त्या मृत शरीर पळयतना तंतू ते चेतना गेल्लेल कूडले अम्मा म्हणल्यार मोगू मन अंतस जाल्यार भगवद्गीत कळ्ळल आमकां ते चेतना गेल्ली मू म्हणल्यार एक पण दिसता. तांणी ते फुडले दिसू आयकलेले भगवद्गीत वाजिले जप केलेले उरवट घास आसा जाल्यार ते मृत शरीर पळयतना तंतू चेतन नामू देवान ते चेतन काण घेतला म्हणून दिसता. त्या शरीर घेवन आम्ही हॉस्पिटल चमकलेरी शास्त्र सांगेत की हंतू केमिकल पुरा घालून ताका जीव वाडोवचे जत्वे म्हूण सांगून सायंटिस्ट जाले की जायना इति म्हणल्यार मनुष्या मेतीन साध्य ना की ते मृत शरीरान तू उपास जीव हाडोचे कर. ते पळयतना आमकां कसं दिसता आमी कसले कोणाले फोन करतना डॉक्टर मिगेल आम ना की म्हूण डॉक्टर काली राती निद्दलेल ती आज सकाळ उठयतना हंत लरियस कसलेय हल्ल ना ती सोडून गेला की म्हणून डॉक्टर म्हूण सांगताची. ते आमगेले कॉमन सेन्स म्हूण येता आमकां पळयतना कळत की मिगेले अम्मा ना तिगेल चेतना तिगेल आत्मा शरीरातून सोडून गेल्ला तिगेल भितर आशिल्ले व म्हणलेले आई म्हणलेली वस्तू ते शरीर चोडून चमकले ते खंय चमकले आमकां शरीर दिसता आसा ते शरीर पळोवचें मेळटा आमकां जाल्यार त्या शरीरान तूं आई म्हणलेलें ना. शास्त्रान सांगला की प्रोफेसर जॉन प्रेफर तांणी कसं सांगिल्लें गोतस ते आई म्हणलेली वस्तू पुरा शरीरांत आसता जाल्यार त्या शरीर 7 वर्स म्हणटना तातूंत पुरा एक मॉलिक्यूल पुरा चेंज जाता. 7 वर्सांना त्या अंगा भितर आशिल्ले तितले मॉलिक्यूल टोटली चेंज जाता जाल्यार ते आई म्हणलेली वस्तू हांव
म्हणलेली वस्तू चेंज जायना ते शरीर त्याग जो चिताई ते आव ते शरीरान तू गट्टी दोरनु बसता मस्त सायंटिफिक जेवण आशिल्ले रेफरन्सेस आसा की ताका म्हणटात की म्हणजे आउट ऑफ बॉडी एक्सपिरियन्स नियर डेथ एक्सपिरियन्स मस्त लेंथी अशी टॉपिक जाल्यार हांव जस्ट संक्षेप जावन सांगपी हांगा मोर ओवरचे म्हाका ते टायमार जाय मोर ओवरचे एक व्यक्तीक दिसता की सायन्सान सांगिल्लें आसा की तांणी शरिरांतून भायर येवन तांकां दिसता काय कसं जल्ललें म्हणून तेन्ना तें कसलें म्हणलें दॅट इज चेतना कॉन्शियसनेस नियर डेथ एक्सपिरियन्सान तुवें तशीची की एकलें ऑपरेशन जाता आसतना त्या ऑपरेशनांतून तांकां भितर तागेल्या शरिरांत आशिल्लें आत्मा भायर येवन पळयता आशिल्ली काय सायन्सान सांगिल्लें आसा तुमी गुगलान टायप केल्यार कळटा डॉक्टर मायकल सॅबॉम कार्डियोलॉजिस्ट युनिव्हर्सिटी मेडिकल सायन्स USA तांगेलें लेखन आसा मस्त हाजी विशय तशीची पास्ट लायफ मेमरीज तांतूय चेतना विशय आमकां मना करून घेवचें जाता लॉजिकली डॉक्टर इयान स्टिव्हनसन म्हणलें युनिव्हर्सिटी ऑफ वर्जिनियान तूं तांणी मस्त एक्सपेरिमेंट केलेलो आसा पास्ट लायफ एक्सपिरियन्स मेमरीसान तूं तातूंत एक काणी सांगूक हांव प्रयत्न करता तांणी एक एक्सपेरिमेंट केलं रियल लायफ स्टोरी शुक्ला म्हणलेलें एक चेल्ली एक रेल्वे वर्कराक धूव जावन आसता बेंगॉलान तूं आनी तांणी ल्हान आसतना तांगेले उश्शी घेवन खेळता आसता तांणी ते चेडूं शुक्ला म्हळ्यार चेल्ली आनी ती कसं करता म्हणल्यार ती ते उश्शी घेवन मीनू मीनू न्हीद दी गो म्हणसर सांगून म्हणून त्या उश्शेक न्हीद करचें पळयता आनी ते चेडूं सांगता की तागेल्या मीनूला अन्नाल विशय सांगता आनी मीनूला बाप्पाल विशय सांगता अन्नाक आशिल्ले दोग भावंडाले हे इन्सिडंट आयकून शुक्लाला अन्नाक असं म्हण पळोवका म्हण दिसता आनी ती गांवा विशय सांगता आसता शुक्ला म्हळ्यार चेल्ली त्या गांवा नांव भटपरा म्हणलें बेंगॉलांत भटपरा विशय असले गांव आसा थंय असले मिनूला आन आसा म्हणसर सांगता आसता तिगेल्यान तूं तेन्ना ह्या रेल्वे वर्कर जावन आशिल्ले शुक्ला ल्हानू त्या गांवां वता आनी पळयता ना थंय तसले एक व्यक्ती आसता आनी कशें करता म्हणल्यार तीस ते डॉक्टर इयान स्टिव्हनसना ते एक्सपेरिमेंट करचे खातीर 30 जणांक प्रभयता थंय आनी शुक्लाला सांगता हांग तूं सोदून काड की तुगेले ब्राह्मण कोण आहा म्हणून मीनूस फादर म्हणटा सांगताची तिगेले फुडले जल्मा नांव आशिल्लें मना म्हणलें एक चेल्ली नांव आशिल्लें आनी ते एन्क्वायरी करतना ही मना म्हणलेली चेल्ली मोर एदे वर्स जल्ला मात्र तेन्ना तूं इयान स्टिव्हनसन कसं मना करून घेत की म्हळ्यार मना म्हणलेली चेल्ली मोर न्हू शुक्ला म्हणलेलो जन्म घेतला आनी ते ल्हान आसतना ती थंय वचून हे मनाल ब्राह्मण कोण म्हणून आयडेंटिफाय केल्ले 30 जणांक तूं त्या नंतर तिगेले माय कोण म्हणून आयडेंटिफाय केल्ले तिगेले देव कोण म्हणून आयडेंटिफाय केल्ले त्या नंतर मनाल धुव मीनू कोण म्हणून आयडेंटिफाय केल्ले हे आमी अशीची चंदय काणी शे सांगिल्ली न्हय मॉडर्न सायन्सान तूं प्रूव केलेली काणी तेन्ना आमकां दिसू पुरो सायन्सान मात्र सांगिल्लें शास्त्रान सांगला की श्रीमद भागवत म्हणून
दोन्ही उल्लेख उदाहरण आम्ही घेऊया की नारद मुनीनं ತಂಗೆಲೆ फुल्ली जन्माविषय व्यासदेवाला सांगू असं की आव फुल्ली जन्मांतू एक काम करची ते बैलमनशाला घरा काम करची बैलमनशाला उद्यावनशिलो आणि मक्का भक्ता ತಂಗೆಲೆ सहवा समितीनं असले कृष्ण भावनामृत देवचे जल्ले आणि या जन्मांतू आव नारद मुनी जन्लो या उल्लेख श्रीमद भागवत म्हणतात. अनेक कहाणी लिहिले तुम्ही ऐकलेला सुका सगळ्यांके गोष्ट असे कसं म्हणलं री महाराज भरत आलाय आम्ही भरत वंश म्हणताची महाराज भरत ತಂಗೆल नावान तंक कसं जल्लंय त्यांनी पुरा सोणू त्यांनी खाड आवचून वानप्रस्थ करता असताना एक जिंके हुडगा असत जिंकेक वैरी अटॅचमेंट येता आणि मरतना ते जिंकेल हुडगा असता आणि एवची जन्मांतू त्यांनी जिंकी जन्म करताची आणि त्या जिंक्या पूरा नमूने कंट्रोल करून पाल्ल पुरा खावनु देवाल बगे खैसड कहाणी असते ऐकूचे कोर्च कोरनु एवची जन्मांतू ब्राह्मण जन्मांतू जडभरात म्हणाला जन्म घेता तंतु अमक त्या जिंक्या काही उडगास असतात आणि फुल्ली जन्मांत याशील म्हणून जडभरात काही फुल्ली दोन जन्माच्या उडगास असतात. तशी फुल्ली जन्मांतू कसं जल्ला म्हणाला उल्लेख शास्त्रांतही असतं सायन्सांतही असतं आणि आम्ही आता ऐकलेलं असं की काही कनेक्शन नसतील आम्ही सगळ्यात पण लेखू पोर आमगेल ब्रेन आम्ही तीन जाऊचे ना म्हणजे मॉलिक्युल्स आम्ही तीन जाते त्याला सायंटिफिक्स आम्ही तीन जाऊचे तसे कसलंही नाही. फुल्ली जन्म म्हणले री त्या शरीर ना ते शरीर टोटली गेले तर कसले ना ते शरीर छल्लेरी ते चेतना पचून बशील कडना कनेक्शन आईल असं. हळूची मुखार सुनवच्या श्रीमद भगवद्गीतेंतू रिग्या हरग्रेस राधिका भाव माताजीना आमको विस्तार जाऊन कळलेलंच की दोन्ही अध्याय जलेरी त्या की तुमका रिव्हिजन शे जाताले खई खई रेफरन्स दिलेला म्हणून भगवद्गीतेंतू सांगितलंच की आम्ही शब्द प्रमाणात कोणू कृष्णाल कोणू ऐकलेलं असं भगवद्गीतेंतू त्यांनी जाम सांगता असं चेतन खई असं स्पिरिट सोल कसं आणि परमात्मा म्हणून अर्जुनाक सांगून दिलं असं त्या अर्जुना मुखांतर अर्जुना सांगून दिलेलं आहे आमका ऐकून आमगेल जीवनांतू भक्तीक कतरी यूज करूया म्हणलेलं आलोचन करून अथॉरिटेटिव्ह जावन आशिल्ले उत्तर इथे अथॉरिटेटिव्ह साक्षात कृष्ण परमात्मान सांगितलं. आम्ही आता 7 पॉइंट्स आणतो नियर डेथ एक्सपिरियन्स सायंटिफिक वे आशिल पूर आम्ही आलोचन करून पळयलें लॉजिकल रिजन्स अशी जाऊचे पुरो तंतू आमकां चेतना विंगड आसता म्हणाल सगळं आमी मना करून घेतले जाल्यार आमकां अथॉरिटी जावन सांगची कसले ते श्रीमद भगवद्गीता दोन्ही अध्यायांतू 17 श्लोकांत सांगितलंच की अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वं इदं ततं विनाशम् अव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. चेतना ये आत्माचं एक सिम्टम आमगेल पूरा शरीरांतू त्या जीवात्मा आशिल मितीना आणि त्या जीवात्मो नित्य शाश्वत
आणि तजका मरण मळल ना तक नष्ट करू जायना म्हणून दोन्ही अध्यायान 17 श्लोकांत सांगितलं असं. सुरवेरची पॉइंट भगवद्गीतेंतू ह्या श्लोकांतू कृष्ण आमका स्पिरिट सोला विषय आत्मा विषय सांगून दिता. आतम पुढे या की मुंडक उपनिषदान कसं सांगताची म्हणाला एषोनुरात्मचेतस वेदितव्यो यस्मिन् प्राणपञ्चदशं विशेष प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा. अंतु आत्माचे साईस सांगतस भारी सान नमुनेरी कशी सूर्य देवास्की एक जागेरी तशीची या आत्म 5 जीव तर कसं म्हणतात प्राण अपान वाय व्यान समान उदान मळल लाईफ एअर तंतू हृदयामध्यंतू सिच्युएशन असं आणि तज्ज चेतना प्रकाश पुरा शरीराक मिळत असं. कशी मिळत असं सूर्यदेवाला किरण पुरा जागेर कशी मिळता तशीची या चेतनाच्या हृदयान तशी या चेतनाच्या पुरा अंगाक मिळता असं म्हणाला मुंडक उपनिषदांतू सांगितलं. मुखार सोनो दोन्हीच अध्यायांतूची 20 न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. कसा जरतो आमगेले आत्मा शाश्वत जावनशील एटर्नल तका जन्म ना मरण ना ते अपास एव चितशी ना की ते पुरातन जावनशील आत्मा तका जीव स्मरूक जायना म्हणून कृष्ण अर्जुना सांगून दिताच. भगवद्गीतेंतू सांगतास की नैनं चिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दाहति पावक न चैनं क्लेद्यात्य आपो न शोष्यति मारुता. या आत्माक आमका कसले करू जायना एक शस्त्रान तक जीव मारू जायना कट्ट करू जायना उज्जेगालनो जोड़चे जायना उत्कागालनो तक नाश करू जायना वारेंतु हुब्बोनो नष्ट करू जायना. नमुने या आत्माक आमका कंट्रोल कसले नाश करूक जायना म्हणाले 23 श्लोकात सांगून दिला. इत म्हळ्यारी शास्त्रान सांगला की सनातन जावनशील हे आत्मा म्हणून. हंतु कसं सांगला की एक आत्मो सेपरेट जावन आसा म्हणून सांगास ताका ताजे ते मरण जावो ताका मोक्ष मेळो. नत्व एवाहं जातु नाशं नत्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्. असल एक समय ना की ये आत्म नाशील असल एक समय ना की अर्जुना तू नत्तील
हानी पोर या राय नातीले आणि मुखार सोनू असले अवसर असना की तुम्ही ना जाऊचे इथे सांगून दित असं कृष्ण की अर्जुना नक म्हणलं ना युद्ध करचे म्हणत असं त्या आत्मा नाही तू मरचे तंगेले हे आशिले अधर्म केलेलं त्या शरीराक मरचे तू म्हणलं ऑलरेडी तंक मारनस तू जस्ट निमित्त मात्र तुगेल क्षत्रिय धर्म करचे का तरी म्हण आता आमका आत्माचे साईज पळोवचे वच्चे खंय म्हणून तर साईज सांगता असं श्वेत स्वतर उपनिषदांतू 5 अध्यायांतू 9 श्लोकांत सांगता असं बालाग्रशतस भाग्यस्य सतता कल्पितस्य च भागो जीवस विज्ञेय सचान्यात सचनान्त्याय कल्पते कशे समगेले आत्माचे साईज केसाच अग्राचे तंतुलेक तुदीचे 100 कुडक केलेरी त्या तुदी अपास 100 कुडक केलेरी साईजस आमगेले स्पिरिट सोल जीवात्मा अणु आतांक दिसू पुरो हे आत्म म्हणल्यार आश्चर्य 29 श्लोकांत सांगितलं आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् विदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुवोऽपि एनं वेद न चैव कश्चित् किती आश्चर्य प्रकार असे आत्मा ते एकाकी कसं सांगता असाची तका हो आश्चर्यवत असे आत्म ते ऐकूचे का त्याच्या विषयी ऐकूचे का आश्चर्य अस आणि ऐकून जगताची ते कसं मस्त जणाक कळना अशी भगवद्गीतेंतू मस्त जागेरी अनेक जावन जीवात्मा विषय आमका सांगून दिले कृष्णान अर्जुनार मुखांतर आता आमका मरण कसले म्हणाल पळया व्हॉट इज डेथ आमगेले शरीरातून उदाहरण सांगितलंच की आमगेल शरीरातून ते आत्मा चमकल म्हणजेलेरी ताका मरण म्हणताची ते चेतना आत्म चेतना समेत आमगेल शरीरांत आस म्हणजेलेरी ताका ताजे सिम्पटम्स आमकां कळटा आमगेल शरीर म्हणणारी वस्तू थोडेची कसं म्हणतात ताका रगत मांस हड्ड आणि थोडे केमिकल्स ಒಟ್ಟು केलेलं मात्र तंतू आत्म म्हणलं चेतना मोठ आईल म्हणजेलेरी मात्र मनुष्य जिवंत असं म्हणतात नाही उदाहरण सांगू असं म्हळ्यारी शिला प्रभुपाद त्यांनी बरीची देवाल आराधना करचोटू तज्जे एक भक्ताक तंका ताजी मूल ताजी ज्ञान दिवचे प्रयत्न करताची कृष्ण भावनामृतांतू एक देवस्थाना चमकलेरी बरी देवाल पायंपोण भायर येवचे जायना तानी भायर येता निमगे ताची तू जॉब करतोय म्हणून त्यानंतर तानी कसं निमगायची असं एक पुस्तक असं तू वाजून पळयला हव्या म्हणून ते इतिमितीन तशी निमगे ताची इति म्हळ्यारी आम्ही बरीची रिच्युअलिस्टिक जावन करू नज त्या मना कोरून घेऊ का ते कसं करचे म्हणाले आणि आमकां ते क्वेश्चन आस की हू एम आय व्हॉट इज लाईफ
व्हॉट इज डेथ त्या पुराची उत्तर आमगेल्याची शास्त्रांतू सांगिल असं ते आम्ही मना करून घेऊ का. या चित्रांत आमकां एक दिसता की मॉडर्न सिव्हिलायझेशन भौतिक जीवन आशिल्ल्या आत्ता कालांतू कसं करताची म्हणून. शिला प्रभुपादान सांगू का एक बायल मनशी तिगेल घरकड एक पॅरटा कसं म्हणताची किराक येवन येता. त्या किराक चंद कोरून भांगराचे कुडा घालून हाडटा केज भांगरा कुडांतू आणि त्या भांगरा कूड थंय लांबयता आणि कसं करता म्हणलं त्या भांगरा कूड पळयता आनी ती खुशी दिसता पळय कितली चंद कुबडी आहे म्हूण सांगून ती केन्नाय त्या भांगरा कूड पुसत आसता. जाल्यारी तांत भितर आशिल्ली किराक कसले दिवचे ना. कसं जगतना भितर आशिल्ली किरा कसले दिना तिलमितना ते किरू मोरून वता. तशीची आम्ही कसं करतात म्हणल्यार आमगेल शरीराक कसं करून ते पूर आम्ही करता ती जाल्यारी आम्ही तांतू भितर आशिल्ल्या आत्माक कसं जाय ते पळयनाची. आता आमकां जीवात्माचे आणि मॅटराचे स्पिरिट सोलाचे आणि मॅटराचे डिफरन्स कसं म्हणून पळया. आत्मा म्हणलेले सच्चित आनंद सत शाश्वत जावन आशिल्ले चित ज्ञान आशिल्ले आनंद म्हणल्यार केन्नाय आनंदांत आशिल्ले आणि त्या आत्माक एक रूप आसा आणि ताका एक व्यक्तित्व आसा आणि त्या आत्मा गोलोक वृंदावनांतू आसचे स्पिरिच्युअल वर्ल्डांतू वैकुंठांतू जो गोलोक वृंदावनांत कनेक्शन आसचे आध्यात्मिक जावन आशिल्ले लोकांत कनेक्शन आसचे आध्यात्मिक लोकांक कनेक्शन आसचे स्पिरिट सोल म्हणटाची. जाल्यारी बद्ध शरीर असत अचित निरानंद. असत म्हणजे कसं जालें केन्नाय ताजे रूप चेंज जाता. अचित तमोगुणांत आसचे ताका चेतना लायक ना म्हणून आशिल्ली चेतना ना. निरानंद म्हळ्यार केन्नाय दुःखांत आसचे मटेरियल बॉडी आनी ताका रूप दिवका आनी ताका शरीर जावन एक व्यक्तित्व ना आनी त्या भौतिक जगतांत मात्र आसचे म्हणाले. कंपॅरिझन भगवद्गीता आमकां ते सांगून दिता. आता आमकां कितें आसा देवाल आनी आत्माल विषय कसं म्हणून पळया. जीवात्माल देव इज सुप्रीम परमात्मा. स्पिरिट सोल म्हळ्यार इंडिव्हिज्युअल सोल जीवात्मा. देवाल या पोसिशन कसं जालें विभू इनफायनाईट म्हणटाची विभू. स्पिरिट सोल इनफायनाईट समल अणु भारी सान. देवाक सुप्रीमली कॉन्शियसनेस परिपूर्ण चेतनांतू भावनांत आसाची भावनामृतांत आसाची. स्पिरिट सोल इंडिव्हिज्युअल कॉन्शियसनेसांत आसाची. देव एटर्नली मास्टर शाश्वत जावन आशिल्ले आमगेले परमात्मा शाश्वत गुरु. आमगे स्थान कसं जालें दासानुदास. केन्नाय आमगेल स्थान देवाक सर्व करचे सेवक जावन आशिल्लें स्थान आमकां आसचें. मरणानंतर कसं जाता म्हणून श्रीमद भगवद्गीतान सांगिल्लें आसा. दोन्ही अध्यायांतू 13 श्लोक सांगता आसा देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति.
कसं जर तू सगळ्यांक गोष्ट श्लोक आहे आमगेले आत्मा या शरीरान तू मस्त नमुने व्यत्यास पळयता असता सांचल्य तुकुनु युवत्वा तुकुनु ओल्ड एज प्राय जावचे आणि ते मागीर कसं जाता एक दिसू ते आत्मा हांत तुकून सोडून वता खंय वता अनेक एक देहांत वता ते पळोवन बुद्धी आशिल्ल्या मनशाक कसलेय नमुनेरी आश्चर्य जायना इत म्हणल्यारी तो श्रीमद भगवद्गीता विषय शिकून असता ताका शास्त्रा प्रकार कसं म्हणून कळलं नसता सेकंड चॅप्टरान तो 22nd श्लोकान सांगितलास की मरणानंतर आत्मा कसं जातो वासांसि जीर्णानि यतो विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयति नवानि देहि कशी एक मनुष्य तगले कपड़ तगले वस्त्र पोरने काणू न गलत की तशीची आत्मा तगल पोरने देह सोणू न वे देह कालगेता हंतु संगीलस 24 श्लोक अंतु संगीलस आचेद्योयम अधायोयम अक्लेद्योस्योय एवच नित्य सर्वगता संतुर स्थानुर अचलोयम सनातन आत्मा अनब्रेकेबल आणि ताका मरण ना आणि एव्हरलास्टिंग आणि सकट कडेन आसा ताका चेंज करू जायना आणि एटर्नली तेसे शाश्वत जावन एकच ही म्हणाले त्या श्लोकान तू सांगू असं आता समय जाल्लो आसा जाल्यार हांव जस्ट एक संक्षेप जावन कसं चर्चा केलेलं म्हणाले सांगू प्रयत्न करता आम्ही सुरवेरी हू एम आय म्हणलेलं क्वेश्चन आम्ही निमगेलेलं आसा ते हू एम आय तू आम्ही चर्चा केले सायन्सा प्रकार आणि आमकां लॉजिकल क्वेश्चन म्हणाले आम्ही चर्चा केलेलं आसा फर्स्ट आमकां लॉजिकली आम्ही म्हणलेली शास्त्राक मस्त इम्पॉर्टन्स दिनाचे मस्त बनता जाल्यार लॉजिकली अशेंच पुरो तशेंच पुरो तांचो पुरा आमकां दिसला की ह्या शरिराक ताजी वैरी उपरी जावन कसकी आसा ते कसं म्हणून आमकां कळका ते कॉन्शियस कसं वर्ड म्हणाल आमकां लॉजिकली कळू जायनी जाल्यार शास्त्रांत तूं क्लियर जावन सांगला की भगवद्गीतेंत आमकां सांगून दिला कृष्ण परमात्मान की आत्मा म्हणलेली वस्त आसा परमात्मा म्हणलेली वस्त परमात्मा म्हणलेलो आसा आणि ताजे विशय सांगून दिला तदनंतर भगवद्गीतेंच्यो कसले खंय दोनी अध्यायांतू मुंडकोपनिषदांतू श्वेतस्वतर उपनिषदांतू तांणी विंगड हांतू आम्ही आत्मा विषय मना करून घेतलेलो आसा आता अपास एंड करचे फुडें आमी सनातन गोस्वामीले क्वेश्चन आमतू येवचेक प्रयत्न करता सनातन गोस्वामी त्यांनी एक मिनिट म्यूट समोर प्रभू
म्यूट आ रहे सर, म्यूट झाला. हरे कृष्ण. ऐकतच. ओके. सनातन गोस्वामी त्यांनी चैतन्य चरितामृतात उल्लेखच की जीवेर स्वरूपाय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ती भेदा भेद प्रकाश सूर्यांश किरण यायचे अग्निज्वाला छया स्वाभाविका कृष्णेर तीन प्रकार शक्ती हय. कसं सांगतं सांगा. चैतन्य महाप्रभू सनातन गोस्वामी का रूपा गोस्वामी अण्णा का की फर्स्ट इंग्लिश अनबत्ता. It is the living entity's constitutional position to be an eternal servant of Krishna. जीव एक जीवाला मुख्य जावनाशील कसा म्हणले कृष्णाला समन सर्व सेवक जावनासचे म्हणाले. इतमितना त्या व्यक्ती कृष्णाला मार्जिनल एनर्जी जावनस जलेरी त्या जीवात माका कृष्णाला अशीला परमात्माला क्वालिटी अस ताजे क्वांटिटी ना. आणि उदाहरण खंय तुकून दिला सूर्याल किरणांतू सूर्यप्रकाशांतू जो उज्जे किटींतू ताजे क्वालिटी अस जाल्यार ताजी क्वांटिटी ना तेंची आम्ही मना करून घेवका की आम्ही केदनाय भगवंताला दास जावन अस आमक जावन कसलेय एक व्यक्तित्व ना. आम्ही देवाल बघेंतू केदनाय तांगेल पादार बिंदांतू नमन करून असू का म्हणून आम्ही देवाला मागून घेवन आयचे सेशन हांगा विराम दिवचे प्रयत्न करता. भारी व्हड टॉपिक जाल्यार समयान कितले काडू जाल्ला तितले हांव प्रयत्न केलेलो आसा. आनी तूं कसलेय चुकीस म्हण जाल्यार क्षम मागून घेता. कसलेय मना करून घेवचे कॅपॅसिटी आसा म्हण जाल्ली म्हण जाल्यार ते आमी गेले गुरू महाराज आलाय आनी वैष्णवांक गेले हें कृपेन हें हांव श्रीमद भगवद गीता तुकून आनी बेसिक्स ऑफ भगवद गीता हिज होलीनेस भक्ती रसामृत स्वामी महाराजान प्रयत्न केलेलं आहे पुस्तकां तुकून कंपायल केलेलं आहे तुमकां सांगून दिलेलं आहे. आनी तुका कसलें हांव सांगता तें येता उदाहरण असेल श्रम कोरका. अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशां मया दासोहम इति मम मत्वा क्षमस्व मधुसूदन. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद मुरलीधर शरण प्रभू. तुम्ही भारी लायक राजे आमकां जिवात्मा विशय एक्सप्लेन केलें असं भगवद्गीतान तुले आम्ही बाय हार्ट कोर का जाल्यार आमकां कोल्ड रब का जाल्यार मस्त इम्पॉर्टंट श्लोक आसा तुमी आयचे हे सेशनान बी ते कवर केन्ना आसा. पुरा जनाले विनंती करता की तूं खंयचेय तुमकां हें बाय हार्ट कोर काम नासलें यूट्यूबार स्ट्रीम केन्ना आसा तुमकां थंय वचून पुरा म्हाका शिकून पळोवं येता आनी तें पुरा बाय हार्ट करूंक प्रयत्न करूं येता. आनी कोणाकय कसले प्रश्न आसलेली निमग्याची मायकान म्यूट करूं येता ना नासले चॅट बॉक्सान घाली येता. हरे कृष्ण. आमी आतां क्वेश्चन्स हें करताची कोणाकय कसले प्रश्न आसले निमग्याची. हेलो. हरे कृष्णा प्रभुजी. रमण हरिदास. हरे कृष्णा. प्रणाम प्रभुजी. तुम्ही दत्तयाम पसंद केलेला आत्मा कसले हांव कोणा मनुष्य कार्य हांगा
हांगा सायंटिफिकली प्रूव केल्लें जाता. तुम्ही सांगिल्लें सगळे आमी बुकां आशिल्ले कार्य भगवद्गीतेन सांगिल्लो श्लोक आसलो 2.13 that is देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र निर्मुह्यति म्हणून सांगिल्लें श्लोक. आणि वासांस जीर्णानि यथा विहाय 2.22 that श्लोक ते आता सायंटिफिकली प्रूव केला. कळ्ळें? ते तो एक अमेरिकन सायकियाट्रिस्ट his name ताका नांव कसं म्हळ्यार डॉक्टर ब्रायन लेस्ली वीस म्हणून ताका नांव. ताणें इज अ सायकियाट्रिस्ट अँड पास्ट लायफ रिग्रेशन थेरापिस्ट. कळ्ळें? पास्ट लायफ रिग्रेशन थेरापिस्ट. पास्ट लायफ म्हळ्यार पूर्वजन्म आशिल्ले आनी पुनर्जन्मय आसा म्हणून ताणें प्रूव केला हे भगवद्गीता श्लोक. ताणें एक रिसर्च केल्ले, रिसर्च करून सांगिल्लें तें. त्यामुळे ताका रिसर्च ताच्या विशयी कसं म्हळ्यार रिएनकार्नेशन, पास्ट लायफ रिग्रेशन अँड फ्युचर लायफ प्रोग्रेशन म्हळ्यार ताचे अर्थ कसं म्हळ्यार पुनर्जन्म रिएनकार्नेशन. आनी ते पास्ट लायफ रिग्रेशन, पास्ट लायफ म्हळ्यार पूर्वजन्मान तो आशिल्ले जे नाशिल्ले प्रतिपत्ती म्हळ्यार पूर्वजन्म आशिल्ले तांकां उडगास आसता. ताणें तांगेल्या पेशंट्साक रिसर्च केलें तांगे ते रोगा कारण कसले म्हणून करूंक तांणी रिसर्च करता पळय तांणी तांकां बोल शिकोवन तांकां हें करून कसं म्हणटा ताका वेगळे सायंटिफीक टर्म आसता ताका ते तांणी कशें करून हिप्नोटायझिंग प्रभुजी. हिप्नोटायझ म्हणून कशें तांणी करून तांणी सांगयताचे तांचे घरान. तांणी हे लायफाचे कार्य सांगताची. तांणी हे लायफ दवरून आनीक फुडल्या लायफान तो चमकली गे तशी 2, 3, 4, 5 अशी गेल्ली गे तांणी. कळ्ळें? ते लायफा म्हळ्यार दॅट इज पास्ट लायफ रिग्रेशन. म्हळ्यार ताणें पूर्व जन्माचे रूप आसना ते तांणी ते उडगास करून सांगले. पूर्व जन्माचे ते लायफ आसना ते रूप तांणी उडगास करून सांगले. मनशाले रूप जावं म्हणना पिंगड कसले रूप सगळं सांगता काय तो ते पेशंट. कळ्ळें? अशें सांगून अशें रिसर्च आशिल्लें तांगे सांगलें. कळ्ळें? ताणें सांगलें वी आर ऑल इमॉर्टल्स म्हणून ताणें प्रूव करून सांगलें. ताणें बुक्सांनी बरयलां हाजें. कळ्ळें? आतां इज अमेरिकन ताणें बुक्सांनी आसा ताणें प्रूव केलां हें सायंटिफिकली प्रूव दॅट इज वी आर ऑल इमॉर्टल सॉल्स. म्हळ्यार वी आर पास्ट लायफ अँड वी आर हॅविंग दीस लायफ अँड वी आर ऑल्सो गोईंग टू हॅव फ्युचर लायफ तशी सांगिल्लें आसतना त्या भगवद्गीता श्लोक आसना ताणें सायंटिफिकली प्रूव केलें. आनी ही हॅज रिटन इन आर्टिकल ऑल्सो. इट अपियर्ड इन खंय टायम्स ऑफ इंडिया आशिल्लें. हांव तें आर्टिकल हांव आतां कीप करता आसा. कळ्ळें? ऑक्टोबर 28, 2012 आतां येयलें तें अपियर जालें आर्टिकल. अँड आय हॅव गॉट हीज फोटो ऑल्सो. कळ्ळें? ते फोटो तें आर्टिकल पुराय आसा. त्या स्क्रीन येयला हांव स्क्रीन तुमकां दाखयता. दीस नॉट सोडची न्हय जाय. कळ्ळें? आय नॉट ब्लफींग, इट इज दर. कळ्ळें? अशें हांव सांगिल्लें कशें म्हळ्यार आमी भगवद्गीतेन आमगेले पुराण सगळें आशिल्लें बद्दल कार्य जाता. कळ्ळें? तांणी आतां सायंटिफिकली आतां तांणी प्रूव करता आमगेल्या सायंटिस्ट पुराय आनी आमगेले डॉक्टर्स तांणी पुराय. कळ्ळें? तशी आशिल्लें कार्य जाता. हांव सांगिल्लें म्हळ्यार इट इज प्रॅक्टिकल. आमकां कळटा जाय आमकां तांचो विश्वास येवका. देव हांव सांगिल्लें तो आनी पुनर आमगेले विश्वास दृढ येवच्याक हें सांगिल्लें जाता. कळ्ळें? तांचो सांगिल्लें करेक्ट जाता. भगवद्गीता भागवत पुराय आशिल्लें पुरा कार्य पुराय बद्द जेवण आशिल्लें. कळ्ळें? तें आनी आमी कसो करता म्हणून आमी विश्वास पावता. हांवें तो सांगलें म्हणजे आमी भगवद्गीता भागवत आशिल्लें ट्रान्सेंडल अतिंद्रिय आशिल्लें कार्य तांचो आमी विश्वास जेवता. विश्वासार मात्र आमकां कळूं येता. विश्वास ना जाल्यार कळूं जायना. कळ्ळें? आमकां तांचो विश्वास आसल्यार मात्र आमकां मुखार समज येता आत्मीय जेवण आशिल्लें कार्य नाजाल्यार वचचें जायना. तावळे आमचो सायंटिफीक जेवण प्रूवय केलें तें. कळ्ळें? हें पद्दत म्हणून पुनर्जन्म आसा आशिल्लें आनी आतां आनी वचचें आसा. वी आर ऑल इमॉर्टल सोल्स म्हणून ताणें प्रूव केलें. इट इज करेक्ट. भगवद्गीता आनी पुरा सांगितलें सगळें समज म्हणून ताणें प्रूव करून दाखयलें. कळ्ळें? तें सांगूंक इतर सांगिल्लें. आनी ताणें सांगिल्लें कार्य कसं म्हळ्यार हाऊ कॅन पीपल इलिमिनेट दर फियर्स.
म्हळ्यार जे नाका आमगे भंय काणुटाची कशी भंय नासतली कशी ते सांगले ते तकडांगे येतात अंडरस्टँडिंग डिसोल्व्स फियर आमकां मनांकर काय कसं म्हणून आमगे जीव आसा आत्माच म्हणून मनांकर का जाल्यार आमकां ते भंय अशें ना म्हणून कळ्ळें कशी अंडरस्टँडिंग डिसोल्व्स फियर when we understand the true nature of our being आम्ही कोण म्हणून समज मनांक केल्यार fears dissipate आमगे भंय नासलें जाता म्हणून कळ्ळें we are all spiritual beings not human beings तो सांगता कळ्ळें we are all spiritual souls कळ्ळें ते सांगता we are all spiritual souls म्हणून सांगता कळ्ळें not this human being म्हणून आम्ही आमची बॉडी न्हय आमगे शरीर न्हय आम्ही जीव आत्मा आसा चेतनाशील आसा आमगे शरीरान पुरा चेतना करता हे जीव ताका मोठी फोर्स बिहाइंड इट आम्ही शरीर चलाक ताका एक फोर्स यावगा एक शक्ती यावगा ते शक्ती आसा जीव म्हळ्यार ते जीव आनी कृष्ण देवाशी संबंध आसा ते आमी मनान करता दॅट इज अवर एक्चुअल रिलेशनशीप दॅट इज शाश्वत जे आसलें इटर्नल जे आसलें रिलेशनशीप ते आमी मनान करता म्हणटा हे आर्टिकल ताणें बरयलां ते म्हणटा इज प्रूव्ड इट कळ्ळें ताणें समज ते आमकां तेळीव दिले प्रूफ दिले कळ्ळें हे समज म्हणून आशिल्लें ते सांगून घेतलें प्रभुजी हांव आतां हे कार्य सांगिल्लें कळ्ळें इट इज दॅट तुमी सांगिल्लें बेस्ट जालें पसंद केल्लें एक बेस्ट जालां कळ्ळें आमकां सगळ्यांक एक मार्गदर्शक जाय तुमगेलें आयच्या प्रवचनां हरे कृष्णा थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू प्रभुजी थँक्यू रमणा हरिदास प्रभुजी तुम्ही भारी लायक पॉइंट्स तुम्ही हें केलें हायलायट केला जी थँक्यू सो मच आता कोणाक एकच नाही विंगड प्रश्न आसोया हरे कृष्णा कोणाक एकच नाही प्रश्न नाम नसलेली एक अनाउन्समेंट आस कसं म्हणल्यार आमगेल्या चुडी पूजा सेशन्स स्टार्ट केले नसं थोडी तुमगेले रिलेटिव्स जे वो कोणाक तातूं भाग घेवंक काम नसलेली घेवी आतां थोडी आमगेले डिफरंट लोकेशनाक एक टिम्स आसाय तांणी कोऑर्डिनेट करताय आनी तांणी हें चुडी पुजा करूंक हेल्प करताय ऑनलायन रे न्हू थोडे तें तुमकां कोणाकय तशें करूंक काम नासलें तुमकां स्प्रेड करूया आतां विंगड जाणां लेगीत आतां विंगड कोणाक एकच न्ही प्रश्न नाम नासलेली नरसिंह प्रणाम सांगून येते आयच्या क्लास वाइंड अप करूया उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं श्रीनरसिंह जय जय नरसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्गा नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपुरक्षः शीलतङ्कानकालये इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंहो बहे नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं शरणं प्रपद्ये तव करकमलभरे नखा अद्भुतसिंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 श्री श्री भक्ति विनाशन नरसिंह
जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय. हरे हरे बोल. हरे कृष्णा. तो पुरा दिनाने परमेश्वर म्हणसलेली आईचे क्लास हांगा समाप्त करूया आणि पुरा दिनाके फायनल या भगवद्गीता सेशनाक वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा.